प्रदिशा बाबडीनो आयचो विशय आमकां म्हणटा कुटुंबाचें मूळ ओळखून घेयात आनी क्रिस्ती मुळां जियेयात. हांवें तुमकां प्रश्न विचारलो जाल्यार कुटुंबाचें मूळ कितें काय? वय कुटुंबाचें मूळ कितें काय? कुटुंबाचें मूळ हांव म्हणटलो देव. कुटुंबाचो मूळ देव. आनी ही आमकां भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन बरे भाशेन सांगता. 3रो आवेसवर 14वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, एवरी फॅमिली टेक्स इट्स नेम फ्रॉम गॉड. जो जो कुटुंब ह्या संवसारान येता तो आपलें नांव देवा थंय घेता. देवा थंय घेता म्हणजे देवा थानूच दोर एक कुटुंब उत्पन्न जाता. आनी होच देव मनशाक आपल्या जिवितान वांटो दिता. आनी देवाचें जिवीत कितें काय? आनी देवाच्या जिवितान आमकां कितें दिसती पडटा काय? 1-2 गूण दिसती पडटा. ते वडांतले व्हड गूण जावन आसा आमचो देव जावन आसा मोगाळ आनी विस्वाशी. ताचो मोग सरळ आनी ताचें विस्वाशीपण सदांच तोखता. आनी ह्या दोनूय खांब्यांचेर आमचे क्रिस्ती घोराबे दल्लले आसा मोगाळ बाबडीनो. आनी आयचो विशय आमकां ह्या क्रिस्ती मुळयांनी आमचो घोराबो जिवंक आमकां एके भाशेन उलो मारता. तेन्ना आमी कितें करचें काय? आमकां उपदेशकाचें पुस्तक 12वो आवेसवर आमकां अशें सांगता, एका मनशाचो कायदो कितें काय ह्या संवसारान. आनी हें आमकां बरे भाशेन जरी तर आख्खें पुबीत पुस्तक वाचलें जाल्यार बोगोर बोगोर हीच उतरां आमकां मेळटा. फियर गॉड, ओबे हीज कमांडमेंट्स. हॅव रेवरन्स टू गॉड एंड ओबे हीज कमांडमेंट. देवाची भें दवर आनी ताचें मानामेत पाळ. देवाचें भें दवर. हांवें जरी तर तुमकां विचारलें आमकां देवाची भें आहा काय? वय आमकां देवाची भें आहा? खरेंच आयज आमी देवाक भियेता काय? हो प्रश्न आमकां. खरेंच एक पती आपले पत्नीक भियेता काय? हो पतीन आपल्या पतीक भियेता काय? एक भुरगो आपल्या आवय बापायक भियेता काय? हें जरी तर आयज आमी पळयत जाल्यार हें कांयच दिसती पडना आमकां. थोडें दिसती पडटा. कित्याक आयज भुरगीं आपल्या आवय बापायक भियेना. न्हय म्हण घोव बायलां पासून आमी एकामेकाक भियेना. आनी हाका लागून देवाचो मोग आनी देवाचें विस्वाशीपण आमच्या घोराब्यान जिवंक आमच्या लागीं जायना. ताका लागून भोव म्हत्वाचें जावन आसा देवाची भें. कित्याक देवाची भें म्हाका जरी तर आसा आनी हांव जाणा हांव ज्या देवाचेर भावार्थ दवरता जो देव जावन आसा एक मोगाळ देव, ताचो मोग सासतांच चोखता. ताचें बरेंपण इतलें व्हडतें तें आमच्यान मेजूंक जायना. ताची पदवी कितली व्हडती ती आमच्यान मेजूंक जावची ना. ताचें कितें करूंक शकता पळय तें. आनी हाका लागून ह्या देवाची भें म्हणजे कितें? ताका मान दिवप. ताका मान दिवप. आनी जरी तर तूं ताका मान दिवपाची चिंताय जाल्यार कसो मान दितलोय तूं ताका? तूं मान दितलोय जेन्ना तूं देवाचें उतर तुज्या जिवितान घेतलोय पळय तेन्ना. कित्याक जो मनीस देवाक भियेता तो देवाचें उतर वाचता. कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं ताका कळटा कितें देवाक मानता आनी कितें देवाक मानना पळय तें. आनी हाका लागून जो मनीस देवाक भियेता, देवाची भें दवरता तो देवाच्या मोगान वाडटा. आनी जो देवाच्या मोगान वाडटा तो भाव भयणीच्या मोगान वाडटा. कित्याक देवाचो मोग आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमच्या भाव भयणीचो मोग जेरूल आसतलो, नाल्यार आमी फटकिरे. हें कितें आमकां जाकोब सांगता. आनी जरी तर आमी खरेंच देवाची भें दवरता आनी देवाचो खरोच मोग करता मोगाळ बाबडीनू जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करतले तेन्ना आमी देवाची आज्ञा जिवितान सांबाळटले. ती न्हयच देवाचेर म्हळ्यार पेऱ्याचेर दवरलेली आसा.
आनी जेन्ना अशे तरेन आमी जियेतले हांव तेन्ना मोगाळ बाबणी न्हू तेन्नाच आमच्या गोराब्यान आमी ह्या देव शेगुणांनी वाडोवंक जिवंक पावतले हांव. जो देवाचो मोग जो आसा, जो जेजू वरवीं आमकां उक्तापो जाला, बापाचो मोग जेजू वरवीं आमकां उक्तापो जाला आनी ताची तेंगशी ताणें आमकां दाखयल्या आनी ती म्हटल्यार खुर्साची जावन आसा ताची तेंगशी, की ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताणें खुर्सार मरोपर्यंत मोग केलो. ते भाशेन घोराब्यान दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान ही भाशेन ताचें जिवीत जावंक जाय. जसो जेजून शेवट पर्यंत आमचो मोग केलो ते भाशेन मरो पर्यंत घो बायलांनी एकामेकाचो मोग करूं हें विस्वाशीपण सांबाळची गरज आसा. आनी हेंच कितें करूंक आयज देव आमकां उलो मारता. जेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शावियराची आमी धाकोणेक एकठांय जाले आंगोर, तेन्ना ताच्या जिवितांत ताणें घराब्यान हो देवाचो मोग अनुभवलो. आनी हो मोग देवाचो अनुभवलो पळय तो दुसऱ्या मनशांक दिवंक तो भोंवलो. घोराब्यांक ताणें मोग दिलो, भुरग्यांक ताणें देवाचो मोग शिपडायलो आनी आपलें जिवीत ताणें काबार केलें. हें कितें ताची सवय आमी पळयता, तर ताची देख घेवया. आनी जरी तर आमच्या कुटुंबाचें मूळ जावन आसा देव, जाल्यार हें देवाचें सैम आमी ओळखून घेवन हो मोग देवाचो आमी चाखून आनी ताचें विस्वाशीपण आमी ओळखून घेवन आमी घेतलेल्या आपोवण्यांक, आमच्या कुटुंबीक आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक वावरुया. दर एकल्यांनी घोराब्यांनी आवय बापूय आसा, घो बायल आसा, तांणी जो कोरार घेतला, जो कोरार तांणी देवा समेन जो जोडून घेतला, तो मोगाचो कोरार मरो पर्यंत सांबाळूंक हें कितें तांणी करूं. आनी अशे तरेन आपलें विस्वाशीपण जें उतर दिलां विस्वाशीपणाचें तें उतर तांणी सांबाळूंक. देवान आमकां संस्कार दिल्या, संस्काराची कृपा आनी बळ घेवन आनी देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन आमच्या घोराबी आमी चलून देव शेगुणांनी ते बरोवंक, देवाच्या शेगुणांनी आमी बरोवंक. आनी तेन्नाच की बंगाळ भाबणी न्हू आमी खरेंच ह्या शिवर्तमानाचे परगटणार आमी जावंक पावतले. आयच्या दिसा ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आमच्या कुटुंबांक देवाची मजत मागुया आनी देवाची कृपा आमच्या घोराब्यांचेर वतय म्हणून आनी होच देवाचो मोग आमच्या जिवितान आनी अदीक करून आमच्या घोराब्यान सुपर्णायेन जिवंक आमी पावुल्या पुरो म्हूण आमकां आदार मागुया.